न्हू सांजुजेक आमच्या पात्रोन संताक मान करूंक आनी पिरगज फेस्त एका कुटुंबा भशेन व्हड संभ्रमान आचरण करूंक व्हडा संख्यान हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सांजुजेच्या भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता. सांजुजे कामेल्यांचो पात्रोन कथोलीक पवित्र सभेच्या देवस्तुतेंत ताका एक प्रत्येक स्थान आसा. मरिये उपरांतल्या वर्तो सांत म्हळ्यार तोच. नाजरेतांत जेजू आनी मरियेची सेवा करून एक आवाज नातल्ली जिणी तो जियेल्लो. सडवणेच्या चरित्रेंत सांजुजे मरियेचो मान राखणो आनी जेजूचो जीव राखणो जाल्लो नितीवंत मनीस. देखून पापा बेनेडिक्ट 15व्यान सर कामेल्यांनी सांजुजेची देख घेवंक आनी सर्गीचो पात्रोन जावन मान करूंक उलो दिलो. पाप पियूस 12व्यान सर्वांनी कामाचे गण समजोवच्याक सांजुजेचें फेस्त कामेलींच्या दिसा दवरून सांजुजे आनी कामेली वर्गा मदलो संबंद तीर केलो. पवित्र सभेन क्रिस्तांव कामेल्यांनी तांचो पात्रोन सांजुजे परी चतुरायेन आनी प्रामाणीकपणान वावर करूंक उलो दिलो. आयच्या दिसा पास्कांच्या तिसऱ्या इस्ताराची लितुर्जी आमी संभ्रमतना जेजूच्या उतरांक काल जावन वावर केल्ल्या पेद्रूक जगतो प्रतिपळ लाभल्लें घडीत आनी आमच्या वावरांत देवाचो आदार कितले गरजेचो म्हणलो आयचो वांजेल दाखोवन दिता. सांगातच देवान दिल्लो वावर आनी मिसांव जारी करूंक मोग म्हणली सकत कितली गरजेची म्हणलें दाखोवन दिता. फाटल्या वर्सांनी सांजुजे मुखांतर आमच्या पिरगज कुटुंबाचेर आनी आमचेर वतल्ल्या दराळ बेसावा खातीर देवाक आमी अर्गां दितना सांजुजे परी सदी नितळ निस्कळ आनी भाग्यवंत कुटुंबाचे जिणी जिवंक देवाचो आदार मागया. सांगता आमची सेमिनरी वर्कशॉप प्रशांत निवास आनी नाटक संघ सांजुच्या नांवाक समर्पिल्ले आसता. ह्या संस्थेनी वावरतल्या सेवा दिवच्या आनी प्रायवंत भाव भयणी पासत प्रत्येक रितीन मागया. आतां आमची काळजां मनां एक करून आमच्या पिरगेजेच्या पात्रोनांक नांवाडया. ताची मजत मागया, ताच्या पावलांनी चलया आनी देवाक अर्गां दिवया. प्रवेश गीत गावन मिसाच्या बालिदानाक तयार जावया. Zindu wate moche navi magta te hau tache matgat nazarasa je kai moche navi tumi magta te bapa tang tumka magon darta eka monan eka kalzan tuje navi sumya ami
बावयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मधुर सांगात फुगता एका मोनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या बावयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मधुर सांगात फुगता हांव सत हांव वाट जे जिवीत सर्वाचे ह्या संवसारार जीव दिवचे हांव कान सर्गींचे हेण राखसो हांव गवळी हांव दार शेळयांचे सर्वांक बापा लागीं वोन पावोवचे एका मोनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मधुर सांगात भोगता एका मोनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळी जेजू तुजो मधुर सांगात सोगता ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावा ह्या पर्याशात देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता शमन राज लोबो पवित्रत्म्याक अर्गां दिता स्टॅनी डी सिल्वा आनी कुटुंब 22 वर्सांच्या लग्ना दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां दितात पीटर आनी जसिंता लोबो अर्गामीस पामेला सांतोस आनी कुटुंब अर्गामीस फ्लोरिन लोबो आनी कुटुंब अर्गामीस रॉबिन रियाना आनी रोस्विन आनी कुटुंब अर्गामीस एडिनेट्टो आनी कुटुंब अर्गामीस डोरोथी फ्लोरेस आनी कुटुंब अर्गामीस जेराल्ड आनी ट्रेसी देवादीन सॅन्टिनो तेरेसा आनी वलेरियन फ्लोरिस हांच्या आत्म्या पासत कुटुंबाचे सांदे देवादीन पॅट्रिक विदेरा हांच्या आत्म्या पासत सेलीन विदेरा आनी कुटुंब देवादीन लिडविन लिसा आनी जॉयल बासो हांच्या आत्म्या पासत मारिया बासो आनी कुटुंब देवादीन पौल आनीक मेरी डायस हांच्या आत्म्या पासत ज्योती सिक्वेरा देवादीन निश्चिता अल्मेडा हांच्या आत्म्या पासत ज्योती सिक्वेरा देवादीन स्टॅनली आनी लिना सिक्वेरा हांच्या आत्म्या पासत ज्योती सिक्वेरा देवादीन ग्रेगरी आनी मेरी डी सिल्वा हांच्या आत्म्या पासत झीटा डिसोस आनी कुटुंब देवादीन लिडविन लिसा आनी जॉयल बासो हांच्या आत्म्या पासत अविता विदेरा आनी कुटुंब देवादीन एर्नेस्टिना मिनेसस हांच्या आत्म्या पासत प्रवीण आनी डिना बारोस मिसाचें बलिदान भेटयतात सांगातास ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एका भुरग्या पासत विशेष बऱ्या भलायके पासत मागणी करूंक विनंती आसा जेडन सेल्डाना ताचे पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया ह्या सर्व तेसावां बराबर आयच्या दिसा वावर केल्ल्या मुर्दोम दिल्ल्या कुमो केल्ल्या सर्व दानींचो प्रत्येक रितीन उगडास कडून तांच्या तेसावां पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणो मेची पयली तारीख आयतारचो दीस पास्कां काडाचो तिसरो आयतार सांगातच सांजुजे वावराडी हाका मान करचो दीस सांजुजे आमचो पात्रोन ह्या सेमिनरीचो पात्रोन आमच्या दिसचो पात्रोन आमच्या फिरगीचो पात्रोन आमच्या कुटुंबाचो वडील पवित्र सभेन सांजुजेक विशेष स्थान आसा सांजुच्या मनाक 2 फेस्तां पवित्र सभा आचरण करता एक फेस्त तुमी जाणान मार्चाचे 19 तारखेर सांजुजे मरयेचो पती पवित्र सभेचो वडील म्हूण आमी मान करता तर आज सांजुजे भगिवन कुटुंबाचें जतन घेवंक ताणें केल्लो वावर मानून घेवन सर वावराड्यां खातीर आज आमी मागता सांजुजे एक वावराडी जावन आसलो वृत्तीन तो एक सुतारी कार्पेंटर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर ताचें काम तो करतालो आनी जेजूकी ताणें हें काम शिकयल्लें जाय हर एकल्याक ताचो तसो वावर म्हूण आसा देवान आमकां वावराडी जावन रचलां आमी हर एकल्यानी आमी वावर करी जाय आमचे हात पांय जरी जाय
आमचे पोट बरी दी म्हणून देवाश येता. सांग पावल म्हणटा जो कोण वावर करिना ताका जेवंक हक्क ना. देवान आमकां काम दिल्लें कधी देवाक आमी अर्घां दिवया. आमच्या कामांत देवाच्या रचनेची महिमा सोडवया. आनी आज सांजुचे मजतीन आमच्या फिरगस कुटुंबांत एकवटान माये मोगान जियोंक प्रयत्न करया. हेचो विशय जावन आसा सांजुच्या जिणयेंत आसलेले शेगून आमी आपणावया. कुटुंबां जिणयेची मौल्यांनी हाडया. आमचें कुटाम आनी आमचें फिरगस कुटाम आदर्श फिरगस कुटाम करया. बाबा भयणो देवाचें उतार आयकूंक वो विशय नियाळ करूंक आमकां आमी तयार करया. आज एक कुटाम कशें आमी हांगा सांगता म्हणल्या हे फिरगस कुटाम सांजूच्या मजतीक समर्पण दिवन ताची ससाय आमी मागया. हे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी केल्ल्या पातकांचो उडासकान देवा लागचें एकामेक लागचें बक्षांनी मागया. आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मुर्येक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं. आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून. आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि दणिया मनशान काम करचे म्हण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटाम पसलेल्या भगेवन जुजेची आमच्या खातीर विनवणी तूं दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत फरमायता तें काम करूंक आमकां सकत दी. आनी तूं बसायताय तें इनाम जोडूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करदेव तुजे सवे
पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान धर्मदूतांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनये म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकोवन अख्ख्या जेरुसलेमांत फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक कालजयचे मनशांक न्हय. तुमी खुर्सार उमकळोवन जिवशी मरलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परचेन जिनी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसणे सोडूंक देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मोस साक्ष. आपणा खाल जातेल्या समेस्तांक देवान होसू पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां झेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचोंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेकून धर्मदूत संतोशान भरून निती सभेतावन फाटीं परतले. देवाचें उतर हें. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटा सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडली नाय. सर्वेस्पोरा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलोय. फोडांत बसूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पोराच्या भक्तानो, ताची कीर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. तासोरा घडये निवता, पूण ताची दया जीवभर वाळटा. सगळी रात जरी दुकान काडूंक पडली तरी फांत्यान काळजान उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पोरा म्हाकाय आनी म्हजी काकूळट कर. म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्पोरा. रडण्या रोदनान काडटलो दीस, तुज्या आराधनांत उठता नासता. सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, तुका दिन वाचतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव आनेकी पळोवन आसतना म्हाका आयकलो
लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. सिंहासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मलगडेचे भोंवतणूय रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले, जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावोसर पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जानवाय, बोळ, मान, महिमा आनी स्तुती. आनी सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीचींच रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवा त्यो 4 जिवियो आमेन म्हणून जाप दितल्यो आनी मलगडे सरपडून नमस्कार करतले. देवाचे उतार हे. Alleluia, 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 Alleluia. This who I saw so myan kello sento sulla sami bogya. This who I saw so myan kello sento sulla sami bogya. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. जुवां परमणे आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक पोटी आपल्याशी सांग दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें, शिमोन पेद्रू, जोवळो म्हणटा तो तोमास, गलिलियाच्या खाना शाराचो नतानायल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले 2 जाण सांगत आसले. शिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सावन ते दोनीर सोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजोडून येतना जेजूच तडीर उबो आसलो. शिसांक मात तो जेजूक म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हूण तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनूचे उजवे बगले उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलेंच. तोळ मासली इतली पडली की तांच्यान तें जाळ ओडोवंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, तो आमचो सोमींच. तो सोमी म्हूण शिमोन पेद्रून आयकतच मासली पकतना खान दवरलेले वयले वस्तूर पेंकटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर सीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातिल्ले, चडून 200 हाती मोर जायत. तडीर देंवत थंय ताणें इंगलाचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, आत्तां तुमी धरलेलें ती थोडी मासली हांगा हाडा. देखून शिमोन पेद्रू दोणीर सोडून जाळ वोण हाडून आयलो. उपरांत जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पिंजोंक नातिल्लें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हूण तांकां विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणां धरले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन तांकां दिलो. तेच परी मासली ताणें तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलेलो हें 3रे फावटी. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पास्कांच्या 3ऱ्या इतर आमी आसा. आनी आयच्या वांजेलांत जेजून ताच्या शिसांक 3रे फावटी दिश्टीक पडलेलें घडीत आमी आयकलें.
आनी हें घडीत खंयसर घडलें तिबेरिया सरोवराच्या तडीर. सरोवराच्या देगेर मासली पाकतल्या पागींक जेजून ताचे शिस्सांक आपयल्ले आनी तुमकां हांव मनशांचे पागी करता म्हणलें. आनी परत हे शीस हे नेणा आसून खंयच तर तांकां आपयल्ले थंयसर पाटीं गेले. पूण परत जेजू थंयसर वेता. हांगासर तो पुनर्जीवन महिमेवन जेजू जावन वेता आनी परत तांकां आपयता. शीस जेजूक सोडून गेल्ले तांकां मासली मेळोंक ना. शिसांनी जेजूक पट्ट्यान स्विकार केले. बरोवन थंयसर तांकां मासली मेळ्ळी. जेजून आतिल्लें जिवीत सुक्तेचें, बेजारायेचें, खंतीचें. जेजू आशिल्लें जिवीत भरतेचें, संतोशाचें, ददोसकेचें. आमी जेजूक सोडून जियेता गी, जेजूक सोडून आमी आसा गी, हे जेजू सांगता आसा. बाबा भयणो, जेजू सांगता जियेवया. जेजूक आमच्या जिणयेन स्वागत करया. पुनः जेजू सदांच आमच्या कुटुंबांत आसा म्हणलें मानून घेवया. पुनः जिवंतपणाच्या बरवशान जियेवया. तवळ आमकां सदांच आशिर्वाद आसतले, भरती आसतली. बरोवन थंयसर जेजू आमकां आशिर्वाद दितलो. हो जावन आसा ह्या आयच्या आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो नियाळ. बाबा भयणो, आज सांजुजे कामेलीचें फेस्त. सांजुजेक पवित्र सभा 2 फेस्तांक मान दिता लितुर्जीक वर्सा. एक मार्चाच्या 19 तारखेर सांजोचें व्हडलें फेस्त तें. करेजमांत आयल्यारी पवित्र सभा परगणीक दिता दवाजो करूंक, आचरण करूंक. आनी आज हें फेस्त सांजुजे कामेलीच्या मानाक आमी आचरण करता. ही फिरगस सांजुजेक समर्पीत केल्या आनी तुमी सगळीं सांजुजेची मोगाची पर्स हांगासर आसात. आनी आयच्या दिसा तुमी फिरगेचो दीस आचरण करतात. सांगाता तुमी रांदलां, सांगाता तुमी जेवतात. तो नियाळ सांजुजेच्या जिणयेचो आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाचो. बाबा भयणो, सांजुजेच्या जिणयेंतावन 3 शेगूण आमी घेवया. पयलो शेगूण ताचें मौनपण, दुसरो शेगूण ताचें कालतेपण, तिसरो शेगूण ताचें नितीवंतपण. पवित्र पुस्तक पळया. लुकाच्या सुरविल्ल्या अध्यायांनी, मातेवाच्या सुरविल्ल्या अध्यायांनी थंयसर जेजूच्या जल्माची चरित्र आमकां वाचूंक मेळटा. बडवो मोरयेक इजबी हाडटा आसतना मोरी उलयता. लुकाचो म्हणजे पयलो अध्याय 26व्या वाक्यान घडीत आसा. तूं पवित्र आत्म्यारी गर्भेस जातली म्हूण सांगच्या पयलें तूं गर्भेस जातली, एका पुता प्रसूत जातली म्हूण सांगता आसतना हें घडचें कशें? बडव्या लागीं मोरी उलयता आनी बडव्यान समजयतच मोरी जायत म्हणटा. आनी हें कळुल्लो जुजे मोरयेक सोडूंक म्हूण आलोचन करता आसतनाच बडवो तसो बडवो ताकाय दिश्टीक पडटा. जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका. तिचे तें गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. जुजे की मोरये बरें उलोव येते, म्हजे वरें साथ दिना, आमी कशें जियेवचें. थंयसर तो मौन. उपरांत आमी पळयता बाबा भयणो, भुरगो जेजू नेणटो आसतना हेरोद राय जेजूक लागड कडच्या इराद्यान 2 वर्सां सकयल्या सकट चिरक्या भुरग्यांक जीवशी मारूंक फर्माण धाडटा आसतना पट्ट्यान जुजेक बडवो दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, घे तुज्या जेजू बाळकाक, मोरयेक तुज्या पत्नीक पळोवन वच इजिप्ताक. पट्ट्यान जुजेन कांय इल्लें उलयते, थंयसर कितेंच ना. पट्ट्यान जुजे मौन. देवाच्या कुतेक ताणें गलतीमान घालो. आनी उपरांत आमी पळयता इजिप्तांत थोडीं वर्सां रावल्या उपरांत हेरोद राय मरण पावता. पट्ट्यान तसो बडवो जुजेक दिश्टीक पडटा आनी सांगता, कान घे बाळका, पाटी वच नजरेताक. अनवारा वयर अनवार आयलें जाल्यारय जुजेच्या तोंडान तोंड एकच शब्द भायर सरूंक ना, मौन. तसो जेजू देवळान सुकोवन पडटा आसतना मोरी उलयली, तुजो बाप आनी हांव तुका सोज्यार आसल्यान तूं कित्याक हांगा रावलय? मोरयेन जेजू केलें जोर केलें जावंक पुरो, पूण जुजे मौन. बाबा भयणो, घरांत झगडें जावचें केदाळा. उलयल्यार मात गे मौनम पुरुशम लक्षणम. हो एक शेगूण कुटुंबाच्या दादल्यांनी मात्रणी स्त्रियांनी घे जाय. उणें उलय जाय, सडीत नियाळी जाय. घरांत समाधान. दुसरो शेगूण जावन आसा ताचें खालतेपण. बाबा भयणो पळया,
देवान ताका देवाची खुशी कळीत करता आसतना देवाक बडव्याक एकच एक उतार पाटी उलयनासतना देवाच्या खुशेक कल्तीबान गेलो जुजे श्रेश्ठ जावन आसा. आमच्या जिणेन मस्त गडीत आमकां समजना न्ही गे. कश्टां वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार थोडे फावटी आमी देवाक दुसरली गडीत आसूंक बरो. देवाच्या खुशेक कल्तीमान गेल्लो श्रेश्ठ जुजे आमकां एक आदर्श खालतो. बाबा भयणो, पवित्र पुस्तकान जुजेक एक एडजेक्टीव दिला, एक शगून ताका दिला. तो मरयेक गुप्ती सोडटा म्हणटा आसतना थंयसर जुजेक सांगला तो नितीवंत मनीस जाल्ले बरी मरयेक अपाकीत हाडूंक ताका खुशी नातिल्ली. नितीवंतपण, खालतेपण, मौनपण सांगता वेता. आमी सगळ्यांनी नितीवंत मनीस जाय जाय. वी मस्ट बिकम जस्ट पीपल. जस्टीस एंड लव गो टुगेदर. मोगस आसल्यार पवना नीती आसा जाय. देखून जुजे बरी गरजेच्या वेळार मात्र उलोवया, कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजेंत. मौन सांबाळचे कडेन मौन सांबाळ्याचें म्हळ्यार मौनूच रावचें न्ही. ही गजेंत आयिल्ल्या वेळार तोंडूक तेका मिसां जबाब दिवंक आसा. उलोवचे कडेन उलय जाय, उलोवंक नजो जाल्ले कडेन उलोवंक नजो. देखून बाबा भयणीनो, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಅಂಟಾವು. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ बल्लवनिगे रोगाविल्ला. पळया तुमच्या घरांत तुम्ही सोसणीकायेन रावतात, मौन सांबाळतात, देवाच्या खुशेक कल्तीमान घालतात, त्या घरात समाधान. तर जुजेचें मौनपण आमी आपणावया, कल्तेपण आमचें करून घेवया, नितीवंत मनीस जावया. हे सुगूण आमच्या जिणयेंत घालूंक जुजे आमकां आदार दिवं दी. आज हांगा फिरगस दिवस आचरण करतात. फिरगजेंत थोडी बाबा भयणो कुटुंबांत फिरगस कुटुंबांत थोडी मौल्यां जाय. पयल्यान पयलें बाबा भयणो, आमच्या कुटुंबांत आमी जिये जाय जाल्ले मौल्यां वॅल्यू जावन आसा एका निजा देवाचें आराधन. निर्गम द्वितीय नियम पुस्तक 6व्या अध्यायांत 4 ते 5व्या वाक्यांत सरेस्पर देव मैजे मुखांत इस्रायल प्रजेक उलोवन सांगता, तुमी तुमच्या सरेस्परा देवाचो मोग करी जाय. कशें? सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सत्तेन, सगळ्या आत्म्यान सरेस्परा तुज्या देवाचो मात्र तूं मोग कर. आनी मुखार सावन थंयसर बरयलां, हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकय, तुज्या काळजान बरय, तुज्या हाताक एक शंकर पट्टी कशी बांद, तुज्या कपालाचेर ती एक शंकर पट्टी कशी बांद. असो अर्थ कितें? आमकां आसा देव एकलोच. ह्या देवा भायर दुसरे देव आमकां आसूंक नजो. आनी ह्या देवाची स्तुती केल्ल्यांक बेसांव आसा. निर्गमन ग्रंथ 23 अध्याय 25व्या वाक्यांत, तुमी सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करी जाय. आनी जेन्ना तुमी म्हजी स्तुती करतात, हांव तुमचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुमच्या जानवरांचेर, तुमच्या क्रिस्तीचेर आशिर्वाद घालतलो. बाबा भयणीनो, देवाचें आराधन करया. मस्तपटी बाबा भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भवाती जिणयेंत आमी सुकोवन पडटा. पोरां वॉकिंगाक येतना सकाळीं फुडें थंयसर एक कोरागज्जा कट्टे म्हणून आसा. कोण एकलो वळखीचो मनीस, म्हाका क्रिस्तांव तो, म्हाका वळख मेळ्ळी ताची. वळख मेळ्ळी थंयसर चुकलो. फाटी आयलो. फाटी येता आसतना काले सांगचें, आमच्या फिरगसून बरकी 2 पांय दवरचे मनीस आसात. हांगासर एक देव जिणयेंत कश्टाकांता वेळार दुसरे देवय आसात म्हूण आमी चिंतां. पण आमच्या देवान एकच कायदो दिला, म्हजें मात्र तुमी आराधन करी जाय. आनी जेजू कडेन उपदेशां भितर श्रेश्ठ उपदेश खंयचो म्हणून विचारलेल्या वेळार हेंच द्वितीय नियम पुस्तकांतले उतार कांड जेजून म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सरीसपरा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. हाचे भायर दुसरो उपदेश ना. पूण जेजून आनी एक उपदेश ताका कुडचिलो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. एका देवाचें आराधन केल्ल्या कुटुंबाक, एका देवाचें आराधन केल्ल्या ताच्या परजेक देव बिलकूल सांडून घालिना. देखून आमच्या घरांत बाबा भयणो एकच देव. तो देव अब्राम असो, तो देव इजाक असो, तो देव जाकोब असो, तो देव तुजो आनी म्हजो. आमी गायन गायता न्ही. दुसरें बाबा भयणो, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगेजेन आनी एक शेगूण मावले फुडें जे देवाच्या उतराचें ध्यान. देवाचें उतार तुमच्या घरांत वाचतात किंवा तुम्ही वाचतात म्हणून पुरो. 13 उपरांत वाचतात सम हांव जाणा. पूण कितलीं जाणां आमी खासगी देवाचें उतार वाचता? हाऊ मेनी ऑफ अस आर रीडिंग पर्सनली एवरी डे a little bit of the passage of the word of God? आमच्या कॅथोलीक भोंवडांक आमी दुरसात हांव थोडे बटी ते तशें अशें म्हणून तांचे लागीं इस्तारात देवाचें उतार तांच्या जिबेचेर तुदयेरच आसा. कितल्या जाणांक आमकां जेजून उलयल्लीं 1 या 2 उतरां सांगूंक जातात सुडाळ.
आमकां कातोलिकांक देवाच्या उतराची रूस इल्ली उणी म्हळ्यार चूक जावची ना. आयले बार भाव भयणो वाड्या जमतेन देवाचें उतार आमी वांटून घेता. देवाचें उतार वाचा जिजून कितें म्हणा मातेवाच्या मांजलान दोंगरा वयल्या प्रसंगान 7वें अध्याय 26व्या वाक्यान जीव सांगता, जो कोण म्हजें उतार आयकता आनी तें पाळटा तो आपलें घर खटपार बांदलेल्या बुद्धवान मनशा बरी. पेद्रून जेजू लागीं म्हळें, स्वामी आमी कोणा ससीन वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. देवाचें उतार वाचतना देव आमचे लागीं उलयता. दिसपट्टे एक थोडो वेळ बोमा भयणो, दिसाके 5 मिनट या 2 मिनटां एवांजेलांतलो एक चॅप्टर या एक पॅसेज खासगी रितीन वाचल्यार देवा कडेन आमी उलयता, देव आमचे कडेन उलयता. देवाच्या उतराचें ध्यान. आनी तिसरो शिगून आमी आपणा जे जाल्लो जावन आसा भाव भयणो, तिसरें वॅल्यू मावले आमच्या जिणेंत आमी जे दिल्लें हर एका मनशाक कुटुंबांत वाड्यांत शेजारा फिरगेजेन हर एका मनशाक गौरव आनी मान. हर एकल्याक मान गौरव आसा. घरांत तुमी तांचो मान तांकां दिया गी, घरांत समाधान. एकल्याक बेटान व्हडल्या एका बैला व्हडल्या जायना, आमी दुडकू उलयल्या जायना आनी एकल्या दुखयल्या जायना. हर एकल्या रिस्पेक्ट. आदीं पळय आमची मलगडी तांच्या जिन्ये सांगा तेजें नांव काडनातली न्ही गे, तो तोटा गेला म्हणटाली. आतां आमी नांव काडटा. समानात आसा पूण गौरव आनी मान ही आमी दिवंक आसा. देखून बाबा भयणो आमच्या दिसपट्टे जिणेंत त्या दाडा आमी पेल्याक मान गौरव दिता, आमी देव जाता. एक घडीत बाबा भयणो म्हज्याच जिणयेंतले हांगाच ह्याच फिरगेजेन घडिल्ले सांगून वो नियाळ मागेर करता. एक दीस दनपार हांव अशें विशव घेतालो. विशव घेता आसतना रिसेप्शनांतल्यान म्हाका फोन आयले, फादर कोण एकलो भिकारी आयला हांगासर. हांवें म्हणटा 10 रुपया दिवन सोड. इल्ल्या वेळान परत्यान ते रिसेप्शन म्हाका कॉल 10 रुपया दिले फादर तो वचना, 50 रुपया दिवन सोड म्हळें हांवें. परत्यान रिसेप्शनाचो म्हाका कॉल केलें 50 रुपया दिले फादर तो वचना, तुमचे लागीं उलयचें गे. ह्या दनपारा बारा कोण म्हजे लागीं उलोवंक भिकारी आयला म्हूण चिंतून नाक कुशेन हांव पाटये भायर आयलो. भायर येतसरा मनीस कोणी ना थंय पार्लरा कडेन, थंयसर पार्लर आसलें आनी एकलो गरीब मनीस दुबळो मनीस इगर्जीच्या बागला कडेन बसला. ताचे सरसीन गेलो हांव. ताचे सरसीन येता आसतना म्हज्या बोल्सांतले 100 रुपया काण दिले वचून. तो म्हाका पळोवंक लागलो. फादर येना गुर्ता तिकूजे इरेक तीक तिची येर गोत्तीजी म्हळें तुळ उलयतालो. येना अल्प पावरुडी दिते इरेन तूं येरे बतून दित्यान इर अल्प उಪ್ಪುನಗ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪುನಗ म्हाका ताका पळोवंक. इरेंक कुंटू करून दितात, नुप्पू करून दितात. म्हाका उडास नातलो. खालें जायत म्हूण विचारतना कांय तुका कुमोक जाय. भटजी फादर इरेडे पात इरेडे बात यान बाते म्हणून तुजे रेग उलोवंक आयला म्हणलो. उलोवंक ते उबे रावन खंय उलोवचें म्हणून ताका हाताक धरून भितर व्हेलें हांवें. भितर येता त्या सेमिनारीन ते बारीक दार आसलें. थंयसर भितर ताणें विचारता हेंकलेग उलय बरें उंडा. कनिश्ट मनीस आमकां भितर येवंक आसा गे म्हणलो. हाताक धरलें उलाय निकले उलाय बरोवली जालो तोंदरेची म्हळें भितर येयलें. ते दाडा इसिलान ऑफीस नातलें त्या सायडीन. भितर व्हरून भावा भयणीनो हो मनीस बसोंक आयकना हें करून म्हणपाक कुल्लोली या म्हणटा. इरेगा देवन दी तिणी कुल्लोली म्हळें. बसलो. ताची खाणी ताणें सांगली. 4 जाणां भुरगीं ताका एक जण चेरके एक चेडूं. त्या 9 जाणां भुरग्यांनी ताका भायर घालां. बाबा भयणीनो म्हाका काल करचें समजूना. व्हरून हांगासर सांदोवचे आश्रमाक दवरता म्हूण चिंतता आसतना आनी ताका सांगलें हिरेगान मुल्प आश्रम दिपे. तोने म्हणली उतरा फादर आश्रमाक घेवन पोवपूजी तैपून येंडा येना मगना इल्लडे तैपू अशें म्हणालो. ताका इल्लेशे पयशे दिता आसतना इरना कास वडची फादर हेंक एन्ना कांय पत्तद उलायलेत्तद इना कांय तलकुल्लाद ரெண்டு பாத்தியடா பாத்தியரேரத்தா எங்கள் தேவேத்திக்கில்ல நாடு நாளோ எங்கள் தேவேத்திக்கில்ல காண்டு ಕಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಾಬಾ ನೀನು कनिष्ठ मनशाक केदळ आमी गरिश्ठ स्थान दिता आमी तांकां देव जाता. देव म्हळ्यार मोग, मोग म्हळ्यार देव. घरांत शेजारा वाड्यांत फिरगेजेन जर तर आमचे ते मोग आसा, जर तर आमी मोगान उलयता आमी तांकां देव जाता. जेजू आमचे लागीं उलयल्लो तसो जेजू ह्या तरेचेर हजर जाता. बाबा भयणीनो जेजूच्या जिणेंतले शिगूण मौनपण कलतेपण नितीवंतपण आपणाव्या.
एका निजा देवाचें आराधन करया दुसरे देव आमच्या काळजान दवरचे नाकात दोन दोनीर पांय दवरचे नाकात दिसपट्टेक थोडो वेळ खासगी देवाचे उतार वास्य नियाळ करया ध्यान करया देवाचें आराधन देवाच्या उतराचें ध्यान एकामेकाक गौरव आनी मान दिवच्यान फुडें सरया आमी देवाची खरी भुरगीं जातल्या तो सुजेजू आमकां आदार दिवन दी कृपा दिवन दी बळ दिवन दी सकत दिवन दी आमेन. आमच्या बाबार्थाची उसारणी सतमंतान देवाक सर्पजदरा बापाक सर्गाने प्रिथिमेच्या रचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रत्मे वरवीं गर्भी समवलो अंकार मरयेतन जल्मलो पोंड्सप्ले तकाल तांणी कस असलो ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्विद्र देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन ससनाचें जिवेन देव आमचो समेस्तांचो बाप आमी ताची भुरगीं ताचे समोर आमच्यो गरजो आमी दवरया. तुमची जबाब जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापसाहेब बिस्पांनी याजकांनी धर्मीक भाव भयणींनी क्रिस्ताचो खरो अनुभव जोडून क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सर राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपलो वावर दिवंक आनी समाजाचे आनी देशाचे उदरगते खातीर सता नितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. पिडे वरवीं आनी उतार प्रायर एकसुरपणान कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणिकायेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. लग्ना बेसां एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजारी जोड्यांनी लग्ना बेसाचो मत समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक कुरपा लाभय तांच्या लग्ना जिवितान येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कुरपा लाभय म्हूण मागता. बापा जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सर्व युवजनांक तुज्या पांयांतळा समर्पित हांव जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी प्रारंभ केल्ले योजन पोंताक पावनातलेल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बापा एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्या आमी सर्वांनी एकामेका थंय हुस्को दवरून आदास क्रिस्ती जिवीत जियोंक तुजी कृपा ओत म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आज आमी आमच्या फिरगजेचे फेस्त आचरण करतना सांजुजे आमचो पत्रून सांत मुखांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. सगळ्यातच आमचे मदलो एकवट गट जावं सेवेची व्यक्ती जावन एकामेकाच्या गरजाक पावची व्यक्ती जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. हायचे फिरगस फेस्त संभ्रमण आचरण करूंक
मुद्दम दिवन उदार मोन दाखयल्या सोमेस्तांचो, वस्तू रुपार दान दिल्ल्या सर दानियांचो, सेवा बटयल्या सर भक्तिकांक आनी सहाकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बोर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ही गडी बरोबर भाऊ भयण आमचे हात जोडया, आमचे दोळे धांपे आमच्या खासगी गरजां खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या ते सावां खातीर ह्या बाकी दिसा आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुजे समोर आमच्या प्रतिनिधी मुखान जायत्यो गरजो आमी व्हडल्यान उसान सांगल्यो. हेर सभारात्रेक आमच्या काळजांतलेय आमी तुका सांगले. आमी मागच्या पयलेंच आमकां खंयच्या वस्तूंची गरज समजना असो बाप तूं. आमी मागले सगळें आमकां फावो कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज भेटोसो क्रिस्ता कुडीन बदलून दयेन जावं तो आमकां सडवून दिवचो. तुवें दिल्ली सगळी चिणी कालतेपणी मानून घेता. पेले सेवेन आमची चिणी उदारपणी समर्पिता. तुवें दिल्ली सगळी देणी कालतेपणी मानून घेता. पेले सेवेन आमची जिणी उदारपणी समर्पिता. गे बापा हुंडोवान आमी तुका आज भेटोसो क्रिस्ता कुडीन बदलून दयेन जावं तो आमकां सडवून दिवचो. तुझ्या पुतान आमची पासून भेटून दिला. तुकाच खुर्सार भेटोंक आमकांच पेल्या पासून मागता दयेन तुजो आदार. तुझ्या पुतान आमचे पासून भेटून दिला. तुकाच खुर्सार क्रिस्ता कुडीन बदलून दयेन जावं तो आमकां सडवून दिवचो. गे बापा हुंडोवान आमी तुका आज भेटोसो क्रिस्ता कुडीन बदलून दयेन जावं तो आमकां सडवून दिवचो. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्विद्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्रेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे.
सर्वेस्परा तुवा परमेत काकुळतीची जर बगे अंजुजेची परब संभ्रमून आमच्या कष्टा वावर सफळ हो गोबांचो उंडाण दाखांचो वायन तुका आमी भेटोवन दिता जेजूच्या या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचे जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत ओपलेले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो सांजुजे कामेलीच्या फेस्ता दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकणता तुजी किर्ती परगडता या नितीवन मनशाक तुवें आमकां देवामायेचो पती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणता सरकार तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 जळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय 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 बापा करस तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपणूक जाता उदेन दिता नसतमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तुजो माहीत आसाय देखून बापा कळतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवन जाग आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा गुटू परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सोडून पसो तुझ्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सरकार सडणे समी भक्ती बिनी उडास करता हांव आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन तसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता हांव जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मरयेच्या तिचो पती भगेवंत जुजेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसोन काडलेल्या ज्या दायजांक आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इस्तगात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी बाबा दयेन आयकून घे खणवळ्या देवा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासां तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरुंदरेची आज्ञा मनान धरून आमच्या सुमेन आमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे देवाक आमच्या बापान उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी तूं संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले दुश्टिकायेंतले खोटेपणांतले सर तरेच्या अवघडांतले आकस्मीक ना तयार मोडनांतले सर पिडेच्या बियांतले आमकां तूं निवार आमकां सुटका लाभय दयेकन ह्या जिवितांत तुजें सवस्त आमकां तूं दी सर्गींचे भाग्य आनी आमच्या सुरुंदरात जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतले वाठय त्या राजगडके पदव्याने महिमा तुझे ससनाच्या ससना समयान जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक ज्या पोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता मुजेस शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या बवट्टाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक शांती दी आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी आमकां एकवटान माया मोगान आनी सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं माया मोगाचो संकेत जावन फिरगस कुटुंबाच्या एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया शांती तुमकां शांती तुमकां
देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळयावं जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक पहिले मी समेस्त सुभागी सम्यात म्हणजे भितरूनचे बाग पावना म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांभाळूं आमेन तुझी थंय सदां दोन काड पातकी कथा रोंबई दैवीक सता हर एक मेटांत राव मुझे ते सदा दोन काळ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक मेटा आत्मो भुकेला काळीस तानेला दैविक कांती सोम्या वाडोंक पवतान वेंगोंक कसकत्यांक पवित्र जीवनांत आदाला बदन्या आत्मो भुकेला काळीस तानेला दैविक कांती सोम्या वाडोंक पवतान वेंगोंक कसकत्यांक पवित्र जीवनांत आदाला बदन्या दुर्बळ्या या काळजांत सिंवच्या तुका अत्री गुणा सावामी सर्वेस पुरा उक्ती काळीस वस्तीक तुझ्या आयते आसा मोगदा तरा राव मुझे ते सदा दोन काळ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक मेटा सावळेंत खुर्साच्या पासळेंत मोगाच्या क्रिस्ताची विता बिवोंपली मास रगत सिंवची भागवते लाभले भाव बांदव पोणाले चिणे फुलले सावळेन कुर्साच्या पासलेन मोगाच्या क्रिस्तांची विता बिवंपले मास रगत सेवचे भागवते लाभले भाव बांधव पोनाले जिने फुलले दुर्बळ्या या काळजांत सिंवच्या तुका अत्री गुणा सावामी सर्वेस पोरा उक्ती काळीस वस्तीक तुझ्या आयती आसा मोगदा तरा राव मुझे ते सदा दोन काळ पातकी कथा रोंबई दैविक सता हर एक मेटा
काळजान म्हज्या सोम्या आयलाय बिडार म्हजे थंय केलाय जिवीत म्हजे दादोस केलाय संतोष म्हजे थंय भरलाय काळजान म्हज्या सोम्या आयलाय बिडार म्हजे थंय केलाय जिविताचे दादोस केलाय संतोष म्हजे थंय भरलाय अर्गा अर्गा जेसू तुका जिविताकान जाल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा जेसू तुका तुकाच तुवें दिल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा जेजू तुका जिविताकान जाल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा जेजू तुका तुकाच तुवें दिल्ल्याक म्हाका कुर्सार मोरून तुकाच भेटून दिलाय म्हाका नवें जीवन जीवन जावून मोरनातावून जालाय म्हाका सुटका सोडवून कुर्सार मोरोन तुकाच भेटोन दिलाय म्हाका नवें जीवन जीवन जावून मोरनातावून जालाय म्हाका सुटका सोडवून अर्गा अर्गा जेसू तुका जिविताकान जाल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा जेसू तुका तुकाच तुवें दिल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा जेजू तुका जिविताकान जाल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा जेजू तुका तुकाच तुवें दिल्ल्याक म्हाका सर्वेस्परासर मनशांच्या पसणारा ह्या स्वादेक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पसताय ताचे गटायेन भगेवन जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावरडी हात कामाचें म्हत्व वळखून आमच्या भाव भयणीच्या सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भगेवन जुजे बराबर तुजे वेंगेन सासणी सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. एक गडबर बशा मोगचनो आज सांजुजेचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमकां एक बरी खबर आसा. सांजुजेक विविध रितींनी आमी पळयता पूण आज एक विशेष रितीन आज सांजुजेक पळोवंक आसा. हांगासर एक बोवा पुरबायेची मास आसा हाका आमी स्लिपींग जोसेफ म्हूण आमी म्हणटा. सांजुजे एक राखणो मोरयेचो जेसूचो आनी आमच्या पवित्र सभेचो तो आमचोय राखणो आसा. आज ह्या रुपण्या मुखांतर ताचो आशिर्वाद आनी तशेंच ताची मजत आमी मागया. पापा फ्रांसीस ह्या स्लिपींग जोसेफा विशयंत जायते नियाळ करता आनी आमकां ताचे विशयन नियाळ करूंक अवकाश दिता. ताणें सांगचें एक उतर अशें आसा. सर्व समस्ये पंतावना आनी विनवणी हांव एका चिटीर बरोवन ह्या स्लिपींग जोसेफाच्या स्टॅच्यू लागीं दवरता आनी तो सगळें पळोवन कान घेता. म्हाका कसलींच फिकीर ना. खंडी सावन हें सगळें कान घेतलो सांजुचे देवा लागीं विनंती करता
आनी आमचे पासत मागता देखून ही बोवापुरबायेची इमास आमच्या इगर्जेक एका दानीन आमकां दिल्या आतां ही आमी आशिर्वादीत करता बाब जोसेफ मार्टिस ही इमास आतां आशिर्वादीत करतलो देखून आमी उबे रावया. देवा आमच्या बापा तुन सुकुरपेचें आनी पवित्रायेचें उगम आमचे समोर आशिल्ल्या भगवन जुजेच्या रुपणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भगवन जुजे तुज्या कुरपेन वाडोवन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुज्या पुता जेजूचो आनी सर्गींच्या राजाचो साक्षी जालो. ताच्या रुपणाक मान करन आमी ताच्या पावलांनी चलोवन आनी भगवनपणान वाडोवंक आमकां आदार दी. आमच्यो सर करचो ताच्या मुखांतर तूं आमकां फोव कर. आमी कश्टांत आसतना अनवरांत आसतना तो जावं दी आमचो राखणो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. आमचे पासून तो विनंती करू दी हांगासर ताची इमास आमी आशिर्वाचन केली. सांजुचे मुखान देवाची बेसम आमचेर आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आज सांजूच एका मेलीक मान करून ताची परब आमी संभ्रमता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तोंड सेता तसो देव तुमकां सदांच आशिर्वाद दी. आमीन. ताच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटोवं आनी ताची देख घेवन खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेलाचे सक्रेक तुमचे काळीज आनी मन लावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमीन. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगूंक एक दीस पावो. आमीन. आनी हांगा हजर जाल्या तुमकां समेस्तांचे सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखून बसया. मोगाचनो आयच्या संभ्रमाचे सर्वांक उल्हास. हांगासर हजर असल्या सर्व यासकांक धार्मीक भयणींक सैराधैर्यांक आनी फिरगसकारांक सांजुचे आमच्या पात्रोन सांताचे फेस्त आनी फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. आयच्या संभ्रमीक मिसाचो प्रधान यासक मानादीक बाब अँड्रू लिओ डिसोसा जिप्प फिरगजेचो आदलो विगार आनी प्रस्तुत बंदेल फिरगजेचो विगार हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्थ बरीत शर्माव दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे पासत मागणी केल्ल्या तुमकां आमी ऋणी आसाव आनी तुमच्या मिसावांत आमी सैत मागता. सहा भेटोवणी केल्ल्या सर्व यासकांक हांव काळसांत देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वावरांत सर्व रितींनी सांगात दिवच्या इन्फेर्मेरी कॉन्व्हेंटाच्या सर्व धर्म भयणीक हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. अर्थ बरीत रितीन गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो आल्तार सभयल्या इन्फेर्मेरी सिस्टर कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांचो बॅकड्रॉप आनी फुलांची वासा तयार केल्ल्या श्री ऑल्विन आनी ताच्या पंगडाच्या संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. नितळ करूंक आदार दिल्ल्या सर्व फिरगसकारांचो आनी शारां बांदूंक कानिको एकठांय करूंक आनीक पुरशावांची सगळी मांडावळ करूंक सांजुसेची इमास तयार करूंक आनीक बंटिंग्स हांगासर बांदून सर्व रितीनी मांडावळ करच्या आमच्या युवशणांक हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटां आनी तांकां आदार दिवच्या श्री मायकल डिसोसा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें हें फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करूंक आमकां जायत्या लोकांक आनी हांगासर समज हजर जाल्ल्या सर्व लोकांक जेवण तयार करूंक जायतो वावर जाला. हे दिशेन सर्व रितीन आदार दिवन व्हड जबाबदारी खांदार घेवन वावरलेल्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री ऑल्विन मिरांदा, कार्यदर्शी श्री विलियम फुटाडो, सात वाड्यांचे गुरकार आनी प्रतिनिधी हांकां हांव काळसांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सेवेक हांव आभारी आसा. कोंपरीचो पुरशांव बऱ्यान सावन वावरलेल्या फिरगस गवळीक परिशदेच्या सर्व संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.
जेवणाक तयार आयशावन शिताप करूंक कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा व्हड्या संख्यान हजर जाल्ल्या फिरगजेच्या हर एका भाव भयणीक हांव आभारी आसा. हे रुचीक जेवण तयार करूंक आमकां कुमो केल्या आमच्या सेमिनरीची रांदपीन श्रीमती सेलीनबाई, सेबॅस्टियन, नारायणा, पीटर, रॉनी आनी मनोज आनी तशेंच हांगा तांकां सांगात दिला आमच्या फिरगजकारांनी तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळी जेवणाची मांडावळ ऑल्वीन, जेनिफर आनी मायकल हांच्या मुखेलपणान आनी हेरांनी साहित्य सांगात दिला. ही मांडावळ तांणी मांडून हाडटात. तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हे सगळें जेवण रांदूंक आमकां आदार दिला आमच्या सेमिनरीचो रेक्टर बाब मनादीक बाब रोनाल्ड सेरावो आनीक सगळे सेमिनरीचे किचन आमकां फोवो केला श्री मनादीक बाब लिओ लस्रादो, सेमिनरीचो एडमिनिस्ट्रेटर आनी नवो एडमिनिस्ट्रेटर आस्तावन इन्चार्ज घेता मनादीक बाब नवीन पिंटो हांकां आनी सर्व सेमिनरीच्या यासकांक हांव ऋणी आसा. आयच्या सगळ्या कार्याक महापोशक आमकां आसा जॉसी क्विनी मेंडोन्सा, फातिमा वाडो आतां USA सेटल आसा. तांणी आयच्या खर्चाक म्हणून 50,000 रुपये दान दिला. ह्या दानीक हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटां आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन ही फुलांचो बुक्को स्विकार करीशे म्हणून हांव विनंती करतां. जॉसी आनी क्विनी मेंडोन्सा तांचे तर्फेन कोणी आसा जॉसी हांगासर आसा देखून तांणी मुखार येवचें. येसो ताच्या उदार मनाक देव आशिर्वाद घालूं दी. आयच्या संभ्रमाक आमकां 110 किलो दुकरा मांस आमी तयार केला आनी हे दुकरा मांस आमकां 3 स्पॉन्सर रुपार सगळो आयवज पावीत जाला. पयलो पोशक आसा हेनरी आनीक डायना डिसोसा, आंजेलो फिरगस ताणें मुखार येवचें आनी फुलांचो बुक्को स्विकार करचो. दुसरें आसात इन्फेंट मेरी कॉन्वेंट, सिस्टर सुपिरियर तुमी दयाकन मुखार येवचें आनी हो फुलांचो बुक्को स्विकार करचो. आनी तिसरो पोशक आसा जेरोसा कॉन्वेंट, सिस्टर सुपिरियर तुमी मुखार येवचें. ह्या 3 दानींनी सगळें दुकरा मांस आयच्या दिसाक आमकां स्पॉन्सर केला. तांच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्याच्या सगळ्या संभ्रमाक इडल्यो आमकां दान दिल्यात रायन आनीक सोनिया डिसोसा, फातिमा वाडो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. रायन आनीक सोनिया पिंटो तांणी मुखार येवचें आनीक हो फुलांचो बुक्को स्विकार करीशे म्हूण हांव विनंती करतां. आयची सगळी प्लेट्स आमकां स्पॉन्सर केल्यात आमच्या उपाध्यक्षान श्री ऑल्वीन मिरांदा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन एक फुलांचो बुक्को स्विकार करीशे म्हूण हांव विनंती करतां. जुनियर ऑल्वीन हांगासर आसा ताका थाळयो दिवया. आयच्या संभ्रमाक आमकां चेअर्स स्पॉन्सर केल्यात किंग्स केटरर्स तांकां प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. पीटर वा जेनिफ्रेड डिसोसा तांणी आसा जाल्यार एक फुलांचो बुक्को स्विकार करीशे. आयचो सावंड्स आनी मुखार गेल्ले लायट आमकां धर्मार्थ दिल्यात आमचो सावंड सिस्टम इन्चार्ज अजीत इमटी आनी ताच्या सांगात वावर करचो फ्रांसीस. ह्या दोगांय बाबांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सेवेक हांव आभारी आसा. आयचे बॅकड्रॉप आनीक फुलांची वर्सां आमकां दान दिल्यात फातिमा वाड्यातावन डेसी, एड्रियन आनीक अश्विन डिसोसा, स्टेला पिंटो, रॉबिन ग्लोबो आनीक एल्विरा डिसोसा तांणी मुखार येवचें आनीक फुलांचो बुक्को स्विकार करीशे म्हूण हांव विनंती करतां. हाच्या संभ्रमाक सगळी ग्रोसरी सामान आमकां वस्तू रुपार दान दिवंक आयवज दिला श्रीमान ऑल्वीन आनीक नोरीन डिसोसा लगभग 20,000 रुपये तांणी मुखार येवचें. ऑल्वीन आनीक नोरीन डिसोसा तुमच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक फुलांचो बुक्को स्विकार करीशे म्हूण तुमचे लागीं काल ते विनंती. हाच्या संभ्रमाक सगळो नार्ल आमकां उदार मनान दान दिला मनीस रोनाल्ड सिक्वेरा आनी तांचे कुटुंब वालेन्शिया तांणी मुखार येवचें. आनी आमकां आयच्या दिसाची रांदवय सगळी स्पॉन्सर केल्या
जेम्स सिक्वेरा बिंदूर तांणी जर तर आसा जाल्यार मुखार येवन हो फुलांचो बुको स्विकार करीशे म्हणून हांव विनंती करता. हाचे बराबर जायते दान आमकां दिलां हो दीस आचरण करूंक तांची नांवां हांव वाचून सांगता आसतना मुखार येवन मानाची वाद स्विकार करीशे म्हणून हांव विनंती करता. फातिमा वाडो नांव नाका म्हूण एक दानी, फातिमा वाडो नांव नाका म्हूण आनी एक दानी, विन्सेंट सिक्वेरा आनी कुटुंब, ऑल्विन आनी ग्लेनेट डिसोसा आनी तांचे कुटुंब, एलिसा डिसोसा आनी कुटुंब, पीटर जेसिंता लोबो, डेझी पिंटो, टॉनेट डिमेलो आनी कुटुंब, आर्ची आनी झीना आनी तांचे कुटुंब, जोसेफ आनी लाविना डी डायश आनी तांचे कुटुंब. बाब दियमंती पयलो वाडो नांव नाका म्हणून एक दानी, बेबी निकोल सिक्वेरा आनी कुटुंब, विजय आनी अजय मिरांदा आनी कुटुंब, एडी नेट्टो आनी रोसी नेट्टो आनी तांचे कुटुंब, प्रकाश आनी शर्ली फ्रॉन्टेरो आनी इवॉन डिसोसा. बाप दियमंती दुसरो वाडो ग्रेटा कार्वालो, ग्रेशियन नेट्टो, अनिता अरान्ना. बाप बेल्लेरी वाडो रोशनी डिसोसा, नांव नाका म्हूण एक दानी, जानेट डी डायश, रोजी सिक्वेरा, डेनी सपोस आनी कुटुंब, नांव नाका म्हूण आनी एक दानी. ब्रदर पोलियनी पयलो वाडो रूडी डी सिल्वा आनी तांचे कुटुंब, डोरेथी फ्लोरेस आनी तांचे कुटुंब, विनय आनीक लीना रोड्रिगस, विन्सी आनीक लीना रोड्रिगस आनी कुटुंब, कियारा सल्डान आनी कुटुंब. ब्रदर पोलियनी दुसरो वाडो जोसेफ आनीक तेरेसा आनीक जॉयल आल्फ्रेड आनी तांचे कुटुंब, डॉल्फी पेना आनी तांचे कुटुंब, नांव नाका म्हूण एक दानी, आल्बर्ट आनीक मेबल डिसोसा आनी कुटुंब, क्रिस्टोफर पशावो आनी तांचे कुटुंब, विनय सिक्वेर आनी कुटुंब, एड्रियन आनी कलिस्ता फेर्नांडीस आनी तांचे कुटुंब, जेसिंता आल्फ्रेड आनी तांचे कुटुंब. बाब जेरोम ग्लोबो वाडो अल्फोन्सो सांतोस, नांव नाका म्हूण आनी एक दानी, लिली डिसोसा आनी तांचे कुटुंब, लेगोरी फेर्नांडीस आनी तांचे कुटुंब, वेइन डी सिल्वा आनी तांचे कुटुंब. सांगातास आमकां कुमो केल्या फ्लोलिन लोबो बेंदूर, सिल्विया लोबो उर्वा, अजय डिसिल्वा गुरपूर, वॉल्टर मेनेसस अंजेलूर, जेराल्ड आनी ट्रेसी डिसोसा वलेन्शिया, रोनाल्ड सिक्वेर आनी कुटुंब वलेन्शिया, मेरियन जोसेफ कुटिना वलेन्शिया. ह्या सर्व दानीक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेच्या दिसा आमी येदोळूच आशिर्वादीत केल्ली ही मास आमकां दान जावन दिल्या डॉक्टर मेडोना जोसेफ, फादर मुल्लर होमिओपॅथीक हॉस्पिटलांत डॉक्टर जावन ती वावूरून आसा. डॉक्टर मेडोना जोसेफ कायंडली कम फॉरवर्ड. ही मास आमकां तिणें उदार मनान दान दिल्या, तिच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही मास खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी आमकां मागोवंक कुमो करतली. डॉक्टर मेडोना हांगासर आसा. थँक यू वेरी मच फॉर युअर जनरॉसिटी. गॉड ब्लेस ऑल द टायम. मगशनो अखेर करच्या फुडें एक दोन ल्हानशी कार्यक्रम आसात. हर एका फिरगजेच्या फेस्ता वेळार फिरगजेन सेवा दिल्ल्या आमच्या फिरगजकारांक आमी मान करचें आसा. देखून आयच्या दिसा दोगा व्यक्तींक आमी विंचून काडला. मोटव्यान 5 ते 10 मिनटां भितर हे सगळे कार्यक्रम आमी करतले. देखून मानाचे व्यक्ती हांगासर आसात, तांणी मुखार येवचे. पयले आसा बाब विलियम बरोकस, आमच्याच फिरगजेचो. ताका आयच्या दिसा आमी मान करूंक कशें व्हरता. बाब विलियम बरोकस, तुमी हांगासर वेदीसर येशे म्हणून हांव विनंती करता. सांजुजे फिरगज जेप्पू मानादीक बाप विलियम बरोकस हाका जेप्पू फिरगजितावन अर्पूंचे मानपत्र. श्रीमान सल्वोदर आनी श्रीमती विक्टोरिया बरोकस हांचो पूज जावन 1938 सप्टेंबर 7 तारखेर जल्मले बाप विलियम जेप्पू फिरगजगार म्हूण सांगूंक आमकां भोव व्हरतो अभिमान भोगता. तांचें प्राथमीक शिकप जेप्पूच्या सांजुजे इस्कॉलांत आनी हायस्कूल काश्या इस्कॉलांत संपोवन उपरांत 1952 इस्वेन उत्तर भारताच्या अजमेर दियेसीसेक एक सेमिनारीक एजाक जावच्या उद्देशान
एजकी तरबेती जोडूंक अजमेरच्या सांत तेरेजा मायनर सेमिनरीन ते भरती जातात. थंयसर सुरविल्ले शिकाप जातच 1958 इसवेन सान जुजे सेमिनरी अलाहाबाद हांगासर फिलॉसॉफी शिकाप जोडून 1900 इसवेन सान जुजे सेमिनरी जप्पो हांगासर थियोलॉजीक शिकाप संपोवन 1963 डिसेंबर 3 तारखेक सान जुजे फिर्गज जप्पो हांगासर आपली येजाकी दीक्षित स्वीकार करतात. 1964 इसवेन राजस्थानाच्या अजमेर दिएसेसेन आपलो मिशनरी वावर सुरवात केल्ल्या बाब विलियमाक परबतपूर, जोधपूर, यलपूर म्हणल्या साबार मिशनरी गांवांनी कठीण कश्टांच्या मिसांव वावरान कान दिलो. बाब विलियम सेवे दिल्ल्या सेमिनरी गांवच्या सर लोकांची काळजां मनां ते जिखल्यात. मात्र न्हय तांच्या सेवे वरवीं ते लोकां मोगाळ जाल्यात. अशें 50 वर्सांचो मिसांव वावर संपोवन 2008 इसवेन निवृत्त जावन मंगळूर आपल्या येजाकी सेवा दिवन आसात. आमकां जप्पू फिर्गजगारांक बाब विलियम बारीच मोगाचे आनी लोकांच्या गरजाक तुर्त स्पंदन करचे येजाक जाल्यात. हर एका बुधवारा सांजेर सान जुजेच्या नोवेना वेळार मीस भेटोवन त्या दिसा संतांच्या जिणयेच्या विशांत जोगतो विवार दिवन आमचे पसत मागणे करून आमकां तांणी आदार दिला. पवित्र सभेच्या शिकवण्या विशांत आनी संतांच्या जिणये विशांत तांकां गूण समजणी आसा म्हूण सांगूंक आमकां अभिमान भोगता. हर एका वर्सा लुड्स मयेच्या फेस्ता परबीं जावच्या नोवेना वेळार तांचें हजारपण आमकां सर्वांक एक प्रेरण. उतार प्रायर सयत मिसां वावरांतय तांची उर्बा क्रिस्तसो कोरो येजाक म्हळ्यार एक वर्ती साक्ष. तांचें सादें जीवन, मैपासी उलोवणें, गूण चिंतपाचें व्यक्तित्व आसचें बाप विलियम बरोकस, फादर बरोकस म्हणल्या नांवान सगळ्यांकी वळखीचे, जप्पूच्या वाठारांत सर्वांकी मोगाचे. मोगाळ बाप विलियम, तुमच्या आत्मीक सेवेक आमी आभारी जावन आसाव. फुडल्या दिसांनी सर्वेस्पोर देव तुमचेर दराळ आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागता. तुमच्या जिवितांत ह्या उतार प्रायेर तोच समी जेजू क्रिस्त तुमकां राखून दी आनी सांबाळूं दी म्हूण मागून हे मानपत फिर्गजीच्या तर्फेन तुमकां अर्पिता. विगार आनी जप्पूची देव प्रजा मेयाची 1 तारीख 2022. जागो जप्पू. बाप एंड्रून एकडिबर मुखार येवचे. फुलांचो बुक्को तांकां दिवन सन्मान करीचे म्हणून हांव विनंती करतां. पयले शॉल पंगरूचे. बाब विलियमातावन उपकार बावडची 2 उतरां 2 मिनटां. अथी मोगाच्या जप्पू घरानो विगार बाबानो फादर मॅक्सिम त्या काळार फादर पायस थंयतान आतां म्हणून सेमिनरिस्तानो बोंगल्या काम करतल्यानो वर्कशॉपांत काम करतल्यानो आनी इन्फेंट मेरीज सिस्टरांचे तांचे तर्फेन थंयसर वावरतल्या सगळ्यांनो आनी ह्या कंपाउंडांत आनी त्या कंपाउंडांत आतां मारिया नगर आनी जोदोफ नगर म्हणून आसच्या थंय आसच्या म्हज्या भोव मोगाच्या जप्पू घरानो. 2 मिनटां दिले आतां 1 मिनीट जालें म्हूण दिसता. देखून उरल्या 2 मिनटांनी 2 संगती तुमच्या मुखार हांव दवरता. ही माथी म्हाका
मोलादीक माती जावन आसा ही माती जल्म हांगासर आनी हांगा थावन वसोंक आसा पळय तो दीस येताना हांगासर थावनूच तशें म्हाका दिसता फाटी हाडला म्हाका देवान ह्याच जेपो फिरगजेच्या लागीं जल्म थावन मोरा पर्यंत उतरवणी पर्यंत जेप्पू माती सांगातास दुसरें हांव तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षिता आनी त्या खातीरय हांव देवाक अर्गां दिता सकळ साक्रामेंत लग्नाचें साक्रामेंत सोडून म्हाका मेळिल्ले ह्याच पवित्र इगर्जेंत हांगासर बावतिज्म क्रिज्म बिशप विक्टर आयिल्लो क्रिज्म कुमसार कुमगार याजकी दिक्षा काजाराचें ना याजकी दिक्षा आनी पिडेस्तांची मागणी फादर वेगस हांव हुशार नासल्या वेळार 10-12 वर्सांच्या प्रायर तो आयिल्लो आनी हाणें आतां कांय वर्सो ना म्हूण म्हज्या मांयक सांगतना मांय म्हण रडली तितलेंच आनी कितें करचें त्या दाळा आमकां गुंतून येतलें त्या दाळा आनी फादर वेगस म्हणालो ताका हांव मागता आनी ताच्या त्या मागण्या वरवीं हांव आज म्हणसर आसा आनी कितले दीस आनी वर्सां देव म्हाका दितलो त्या समेस्त सगळ्यां खातीर हांव देवाक अर्गां दिता ह्या जेपुतान म्हाका मेळिल्लें इतलें तितलें न्हय आनी म्हाका जाय म्हूण सांगना म्हणना पूण हांव इतलेंच मागता जेपुतान सगळ्यांकी जाय तितलें मेळूं देवाच्या बेसवान आनी त्याच भाग्यवन जुदेच्या आदारार ती निमाणें एक उतार आमी सगळ्यां ती उतरां म्हजी उतरां तुमी तुमची करां आनी सांगाता मेळोन देवाक सांगया कितें सांगूंक आसा जायत मू जायत गी अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका आता आनी सासनाक देव बरें करूं फादर मॅक्सिम आनी तुमी समेत जेपुगारान मनातीक बाब विलियम बरोकस हांकां फिरगजेच्या तर्फेन परत हांव उल्हास दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा मुखल्या जिणयेंत बरें मिसांव हांव तांकां मागता आतां आयच्या दिसा आनी एक सोडें आसा आमच्या फिरगजेंत वावरलेले तांची वळख करून दिवं आनी तांकां मान करूंक मुखार येता दिपसिका फेर्नांडीस लेगरी फेर्नांडीस आनीक मार्गरेट टिचर मुखार यादयकर सांजुजेची फिरगज जेप्पो श्रीमान लिगोरी फेर्नांडीस आनी श्रीमती मार्गरेट फेर्नांडीस हांकां जेप्पो फिरगजेतोन अर्पूनचे मानपत्र 1908 इसवेतावन बाब जेरोम लोबो वाड्यांत हांची वस्ती ह्या जोड्याक देवान तेगा भुरग्यांचे देणे फावो केल्ले मालगडो लॉय मनोहर देवाच्या शेतांत वावरूंक सेमिनेरीक भरती जाल्लो पूण देवाचे निर्मोने दुसरेंत आशिल्ले ऑगस्ट 18, 2006 इसवेन तो उदका अवघडाक बली जालो म्हूण सांगूंक आमकां भोव दूख भोगता दुसरो लॅन्सी मनोज 2016 इसवेन जेजुईत याजक जावन प्रस्तूत बिजापूर सिंदगी हांगासर आसच्या लॉयला CBSE इस्कॉलांत प्रिंसिपल जावन सेवा दिवन आसा तिसरो लॅन मोहन जानी स्विटी लागीं लग्न जावन आपल्या आवय बापाय सांगता वस्ती करून आसा श्रीमान लिगोरी फेर्नांडीस देवोत व्यक्ती जेप्पो फिरगजेच्या विविध सग संस्थांनी तांणी जायतो वावर दिला फिरगजेच्या 6 पावल मेळांत अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन लगभग 30 वर्सां तावन सेवा दिल्या आनी आजून तो सेवा दिवन आसा गवळीक परिशदेचो उर्बेवंत सांदो वाड्यान प्रतिनिधी जावन फाटल्या 20 वर्सां तावन सेवा दिवन तो आसा फिरगजेंत हर एका मिसा वेळार कुमगार वाणचो विशेष मनेरी तो फिरगजेचे पत्र जेप्पोचो प्रकाश हाका बायबल क्विज सोलो नोरोंक हाका व्हरतो अभिमान सांजुजे मरण फंडाचो अध्यक्ष जावन 10 वर्सां सेवा दिल्या
लूर्दमयेच्या ग्रोट्ट्या लागीं हर एका सनवरा तेर्साचे भक्तीपण चलोवन व्हरता. मोवाळ काळजाचो दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को आनी देव भिरांतीन भरलेलो श्रीमान लिगोरी फेर्नांडीस. फिरगसगरांक तांच्या गरजांनी कुमो करूंक केदाळय तो तयार आसा. आमच्या फिरगजेक तो एक अलंकार आनी देखीवंत व्यक्ती म्हूण सांगूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. ताका सरी जावन ताची पत्नी श्रीमती मार्गरेट फेर्नांडीस आपल्या पतीक हर एका सक्तीन उत्तेजन दिता. वृत्तेन ती एक शिक्षकी. 12 वर्सां फिरगजेन क्रिस्ती शिक्षणाची शिक्षकी जावन तिणें सेवा दिल्या. प्रस्तुत ती क्रिस्ती शिक्षणाची संयोजक जावन सेवा दिवन आसा. वाड्याची प्रतिनिधी जावन लिजनाची अध्यक्षीण आनी खजनदार जावन क्रियाळ रितीन ती वावर करीत आसा. मॅगी टिचर म्हूण नांवाडलेल्या आमच्या मार्गरेट टिचरीच्या मुखामळाचेर हांसो केदाळय सुकाणून. दुबळ्या धाकट्यांचो विशेष मोग तिचो एक वर्तो शगून. गरजेवंताक आदार दिवच्यान ती मुखार. इतल्या अपुरबायेचे जोडे आमच्या फिरगजेक दिल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिता. मोगाळ, लिगोरी आनी मार्गरेट तुमी दोगांयनी फिरगजेन केल्ल्या सेवेक आमी आभार जावन आसाव आनी देव तुमचेर दाराळ आशिर्वादाक घालून दी म्हूण मागता. तुमच्या जिविताच्या मुखल्या दिसांनी तोच स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागून हे मानपत्र फिरगजेच्या तर्फेन तुमकां अर्पीत हांव. विगार आनी जेप्पूची देव प्रजा. मेयाची 1 तारीख 2022 इसवी जेप्पू. मनात एक बाब एंड्रू तुम्ही मुखार येवचे. फिरगजे तो पात एक संघर्सर आसा. तुम्ही मुखार येवचे. शाल पंगरून आमी मान करता. त्या उपरांत फुलांचो बुक्को आनी तशेंच मान परत आमी अर्पिता. उपकार बवडची 2 उतरां लेगरी मतां 2 मिनटां. हजर आशिल्ल्या ह्या भावांक धर्म भयणींक फिरगसगरांक आनी हेरांक म्हजो प्रणाम. हो सन्मान घेवंक आमी पावनाय तरी भोवमानान आनी ते कलतेपणान स्विकार करून हो मान आमी बागेवंत कुटुंबाक समर्पिता. आमकां हो सन्मान दिवंक बरें मन दाखयल्ल्या विगार बापांक, फिरगस गूड मंडळीक, गुरकरांक आदल्या आनी आतांच्या आनी फिरगसगरांक आमी आभारी जावन आसा. जें कितें जालां तें सक्रामंतल्या जेजू मरिपात, ताच्या बगलेनाच्या मोरये माया मरिपात आनी सांजेच्या मजती मुखांत्र जावं म्हणून आमची तिरपातेणी जावन आसा. 2 वर्सां आदीं ह्या पवित्र सुवातेर येतना कोणायची परिचय नासल्यार देवादीन जुलियस सिक्वेरान म्हाका मरणपंडाचो, वैशांती सभेचो आनी फिरगस गोंडोळेचो सांजो जावंक प्रोत्साह दिल्लो पयलो व्यक्ती जावन आसा म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता. आयच्या दिसा ह्या वेळार थोड्या व्यक्तींचो उडास काडना जाल्यार आनी तांचो उपकार भोवडना जाल्यार हांव खंडीत गुण्यावकार जायना. सडवत जावन हे व्यक्ती आज आमचे मदें ना तरी
खंडीत जावन ते सर्गींच्या राजांत आसात म्हणून बरो आसता. मरणपणांत वावुरतना सहकार दिल्ल्या देवार जीवन जोसेफ नारायणा असो, वैश्यांच्या सभेंत वावरतना मार्गदर्शन दिल्ल्या देवादीन J.S. वेगस, हेनरी स्पेनोजा आनी होली रोझरी कॉन्साची भयण मेलिसेंट पिंटो, तशेंच सभेक भरपूर सहकार आनी कुमोक दिल्ल्या आनी दिवनूच आसच्या मानेस्त एळिनट्टो, मानेस्तिणी लिझी मोंतेरो आनी डेझी पिंटो आनी दुबयच्या पेट्रिशिया पिंटोचो सांगतास मोगाळ फेर्गस घरांचो आमी तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार बरो येवकार दिवन सभेक कुमोक दिवनूच आसच्या सर्वांस एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. असली सेवा करूंक भरपूर प्रवास चल्ल्या आदल्या आनी आतांच्या सर विगार बाबांचो विगार बापांचो, सेमिनारच्या रेक्टर बापांचो आनी याजकांचो आनी आसपासच्या सर गोंयच्या धर्म भयणीचो उपकार आठयता. आखेर करतना म्हज्या मोगाळ पतींचो, मार्गरेटाचो, म्हज्या पुजांचो देवादीन जेजूत स्कॉलास्टीक लायफ मानोराचो, जेजूत बाप लॅन्सी मनोजाचो आनी आमची जतन घेवच्या लॅनमोहन आनी जॅनिसाचो उपकार आठोवन ही म्हजी जिवनाची 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. सन्मान स्वीकार केल्ल्या श्रीमान लेगोरी फेर्नांडीस आनी मार्गरेटीचेर तांकां फेर्गजेचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सेवेक आमी आभारी आसा. मुखल्या दिसांनी आमच्या फेर्गजेक तुमची सेवा भरपूर लाभूं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. पडतूम दिल्ल्या पैकी एक नांव सुटोवन गेलां. ती आसात एडमंड आनी लिनेट हांगासर आसात बिंदूर फेर्गज. ती म्हजी बेनिफॅक्टर्स सगळ्या सेमिनरीच्या वेळार देखून म्हज्या मोगान ते हांगासर आसात. इकडे भर मुखार येवचे एडमंड आनी लिनट ही वात तुमी स्विकार करचे म्हणून हांव विनंती करता. मोगाच्यानो आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर येद्या व्हडा संख्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत हजर जावं ह्या जेवणाच्या संभ्रमांत वांटिली जावं आयिल्ल्या फिरगजकारांक, सैरादेऱ्यांक, समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या उदार मनाक हांव आभारी आसा. आमी जेवंक वेच्या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. सांजे मुखांतर तुवें आमकां सर्व रितीन सांगात दिलाय, राखून वेलाय, आमच्या कुटुंबाक पवित्र केलाय, भुरग्यां बाळाक सांबाळून वेलाय आनी युवसणाक फुडार दिलाय. सांजेच्या आसऱ्या काल आमी जियेत आसतना आमचे जिणे सांजे बरी पवित्र नितळ जावंक तूं आमकां कुमो कर. आज फिरगजेचे फेस्त आचरण करून हो संभ्रम आमी चलयता आसतना आमचे मदलो एकवट ह्या मुखांतर आनी सडीत जावंक तूं आमकां आदार दी. आमी सेवकेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांक तुज्या बेसांवांनी भर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. निमाणे पात्रोन संताचें गीत आमी गावया. त्या उपरांत आमी जेवणाक वेचें. Sanduze tu mogaso, Bapai Posco Jesuso, Patron San Cameliaso, Sharotiamso. Sanduze tu mogaso, Bapai Posco Jesuso, Patron San Cameliaso, Sharotiamso. Sanduze Baba, Sanduze Baba, दी तुझी मजत आमकां हर एका दिसा. सांजुजे बाबा, सांजुजे बाबा, दी तुझी मजत आमकां हर एका दिसा. मान करता आमी तुका कश्टांत आमच्या आदारा. हे आमचे फिरगजेचे बेसांव घाल सदां. मान करता आमी तुका कश्टांत आमच्या आदारा. हे आमचे फिरगजेचे बेसांव घाल सदां. सांजुजे बाबा, सांजुजे बाबा, दी तुझी मजत आमकां
हर एका दिसा सांजुजे बापा सांजुजे बापा दी तुझी मजत आमकां हर एका दिसा मोगाळ पुता सोबे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगवंत सांजुजे आम्हा पासून कर आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.